2024 वर्सा कॅश फॉर जॉब प्रकरण बरेच गाजिल्ले. ताच्या उपरांत हे प्रकरण थोडे निविल्ले. आता परतून ह्या प्रकरणात तकली वयर काढल्या. सरकारी नोकरी दिता म्हूण सांगून आमोणेचे एके बायलेन 15 ते 20 जाणांक 18 लाखांची टोपी घातली. ड्रायव्हर आणि क्लार्काची नोकरी दिता म्हूण सांगून लोकांची फटवणूक केली. या प्रकरणात संबंधित लोकांनी पुलीस स्टेशनात कागाळ केल्या उपरांत फोंड्या पुलिशेन आमोणेच्या सुहाना संजय नायक हे बायलेक अटक केली. सध्या न्यायालयान तिका हाजीर केल्या उपरांत न्यायालयान तेका 6 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. फोंडा पुलीस स्टेशनान एक 7 तारखेक एक चिटींग केस रजिस्टर केला रिगार्डिंग जॉब. हितून एक सुहाना सुजय नायक एज 39 हे लेडीक अरेस्ट केल्ली आहा आणि तिका काल 6 दिसांचो रिमांड घेतलो पुलीस कस्टडी आणि फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा. हितूनसून आमकां एक कंप्लेन येयल्ली. त्या कंप्लेनीन ती क्लर्क आणि ड्रायव्हर हे 2 जॉबांचे हितून तिने पैसे घेतलेले आणि अजून फर्दर इन्व्हेस्टिगेशनान फुडल्यो गजाली कळटल्यो मागीर हांवें फुडलें तुमकां अपडेट दिता. खंयची रावपी रेजिडेंट बीन ही मंदीर वाडा म्हटलं मार्सेल. आनी कितले हे घेतले पैसे बी कितें कळटा? पैसे क्लार्क जॉबाक तेणी एक 5 लाख आणि दुसरो ड्रायव्हर जॉबाक एक 5 लाख. ते डिटेल इन्व्हेस्टिगेशन अजून प्रायमरी स्टेजीचेर आहा. आमी फोंडा पुलीस स्टेशन जे आसा थंय आसा त्या जाग्यार एक बायलेक हांगा जॉब स्कॅम जे प्रकरण आसा हेजे पयलीं फोंडा पुलीस स्टेशनाचेर बरेंच गाजलां. फोंडा डिविजन माटोव पुलीस आनी हांगा बरेंच गाजलेले आसा आनी तशेंच आतां तें प्रकरण जेन्ना थंड जायत येयल्लें तेन्ना पयलें आतां परत जॉब स्कॅम प्रकरण वयर येता. अशीच एक बायल सुहाना सुजय नायक वय वर्ष 39 तिका फोंडा पुलिसांनी अरेस्ट केल्ली आसा आनी तेका हांगा पुलीस कस्टडी मारली आसा. 6 दीस रिमांड मारलेलो आसा. सद्या ती फोंडा पुलीस स्थानक जी आसा आनी तेंची सद्या कस्टडीन आसा आनी तेंची चवकशी चालू आसा. अशी प्रकरण जें आसता की तेणी कितलेशे जाणां कडल्यान पयशे घेतलेले आसा. आतां सद्याक एक म्हायती उगड जायत रावतली. इन्व्हेस्टिगेशन कॅरी ऑन आसा तेन्ना आतां सद्याक तरी 3 जाणांचे कडल्यान पयशे घेतले म्हणून कळ्ळें. 18 लाख सद्या तेणी घेतलेले आसा अशें आयकूं येता. पूण जी म्हायती पळयली जाल्यार प्रोसिजर जो पुलीस इन्व्हेस्टिगेट करतलो जाल्यार आनीकूय प्रकरण उगड जावंक शकता. म्हणटात पिढी खातीर पुणेच्यान एकनाथ खेडेकर.